म्युनिसिपालिटी रावना म्युनिसिपालिटीन आपलें काम केल्लें आसा. ह्या तिनूय बिल्डिंगेनी आमी नोटीस काडिल्ली आसा. ह्या बिल्डिंगेक तरी आमी 2011 नोटीस धाडल्या की ही बिल्डिंग अनसेफ आसा आनी तुमी इमिडिएटली वॅकेट करची म्हणून. तांचे इंटरनल तांचे कॉम्प्रोमायज जायना, बिल्डरा कडेन तांच्यो अजून पर्यंत टर्म्स एंड कंडिशन्स हे जायना म्हणून ते उरिल्ले. लास्ट मंथ पसून हांवें तांकां सांगलां की तुमी इमिडिएटली करात जाल्यार केन्नाय कसोच म्हणून. आनी आज हो इन्सिडंट घडला. जरी हो मायनर आसलो हो मेजर जावंक शकता म्हणून आमचो रिक्वेस्ट तांचे कडेन की म्युनिसिपालिटीन आपलें काम केलां. आज फायर ब्रिगेड पसून आयिल्ली त्या बिल्डिंगेक हात लावपाक मेळना कित्याक ती अनसेफ आसा. फाल्यां फायर ब्रिगेड पसून वयर वचत आनी तांकां कितें जायत जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जातलो. म्हणून आमी तांचे कडेन मागता की जाता इतले बेगीन तुमी ही बिल्डिंग खाली करची. बेसिकली प्रॅक्टिकली आमी वचून तांकां भायर काडूंक शकना. आमी तांकां रिक्वेस्ट करूंक शकता की भायर सरा तुमची बिल्डिंग अनसेफ आसा म्हणून. म्हाका दिसता ते भायर सरना जाल्यार म्युनिसिपालिटीनी आतां आनी कितें ऑप्शन काडचें पडलें की प्रॅक्टिकली तांकां भायर काडचें पडटलें. आनी कितें आसा तांचो जीव वाटावपा खातीर म्युनिसिपालिटीन आनी कितें तरी एक कितें तरी एक ऑप्शन काडचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. आमकां 8:40 कॉल येयले की पुष्पांजली बिल्डिंगेचे स्लॅब पडला म्हणून. इमिजिएटली आमी पावले उपरांत नोटीस केला ते 3rd फ्लोराचे बॅल्कनीचे हँगींग जाता म्हणून. इमिजिएटली आमी सोल्युशन कांय ना भितर तांकां कोण रावता पळय तांकां इमिजिएटली इन्फॉर्म केला तुमी खाली करा म्हणून दोनूय फ्लॅटां. आनी दुसरें एज पर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम तेंचे लोकां कडल्यान कळ्ळा की 2011 सप्टेंबराक तांकां नोटीस मेळ्ळी म्युनिसिपालिटीच्यान की बिल्डींग खाली करा म्हणून. तर 7 वर्सां जालीं तेंच्यांनी आजून खाली करूना. बिल्डींग खूब रिस्की आसा. सोसायटी मेंबर आमचे 5 वर्सां डिस्कशन चालू आसा. ते वर्साक 4-5 बिल्डर हे आसता डिस्कशन चालू आसता. थोडे मेंबर एग्री जायना कित्याक तांकां ते प्लेसाचो प्रॉब्लेम आनी पयशाचो प्रॉब्लेम ताका लागून चड रेट सांगताले ताका लागून ते उरले. आनी आमी रेडी आहा. आमी थोडे खाली केल्ले आहा. थोडे खाली करून गेले. आमी थोडे आतां डिस्कस हे जालें. आतां फायनल नोटीस मारलेली आहा खाली करपाक. आतां ह्या पावसा पयलीं आतां खाली करपाचेच आहा. थोडे गेले खाली करपाक.